आंब्याच्या मोग्यां खातीर आतां एक खुशखबर. निकतोच आंब्याचो हंगाम सुरू जाला. बाजारात आंबे विकपाक येवपाक लागले. मानकुराद, हापूस आनी लालबाग अशे वेगवेगळ्या प्रकारचे आंबे बाजारात दिश्टी पडटात. मानकुराद सध्या 3.5 ते 4 हजार रुपया डझन आसा, जाल्यार हापूस पणजे मार्केटात 400 रुपया किलो अशा दरान विकतात. आतांच हंगाम सुरू जाल्ल्यान आंब्याचे दर सर्वसामान्यांक परवडपा सारके ना, पूण म्हयन्या भितर दर देंवपाची शक्यताय विक्रेत्यांनी उक्तायल्या. सगळ्यात चड डिमांड कित्याक आसता? मालकुराद गोंयान मालकुराद तुका नेक्स्ट तुका आपूस खाता थोडे खाता मागीर तुका मांगेलाल कसो आसता डझन? स्टार्टिंग म्हारग आसता 700 800 900 1200 1000 अशें आसता. सायजीक प्रमाणेक आसता, एकूच रेट आसना ते खंयच्यान येता? ते गांवठी शिवलीचे गोंयचेच आंबे ते मांगेलाल, भायले न्हू. तुमी रावता आतां मानकुराद मानकुरादाक रावला आमी आतां, सवाय जावंक जाय मागीर विकतले. आतां मातशें म्हारग आहा. कितले सुमार जातले? फुडले म्हणून सवाय जातले तुका पात्रांव. ते 400 रुपये किलो, आपूस बी 400 रुपये किलो, ते 300 रुपये किलो लालबाग. मागीर गोठान तुका सवाय ते 300 रुपये डझन. आनी मालकुराद आसा मातशें म्हारग आसा. हांव दवरूंक ना, हाडूंक ना, म्हारग आसा मातशें. गिरायक ना? गिरायक आसा पण म्हारग पडटा ते मातशें. मागीर घेतलो सवाय जाल्यार विकतलो. केन्ना येतले? कधी जाता? आनी एक 15 दिवसान सवाय जातले. 15 दिवसान नाल्यार 1 म्हयन्यान सवाय जातले मातशें. रेट कितें आसा? आता तुका 3.5 हजार रुपये डझन आहा. मागीर सवाय जातली. मागीर सवाय जातले 100% सवाय जातले. फुडल्या म्हयन्यान तरी सवाय